सर्वेश्वरा मुखाच्या रचणारा भेटता बलिदान सर्वेश्वरा मुठीच्या सागरा मानून गेला राधा विविध कुटुंबातून विविध देणी घेऊन भावार्थाने कोठल्या काळजानी एक जाऊन बोलारी आराधून सोम्या दुःखा बंदिता सर्वेश्वरा मुखाच्या रचणारा भेटता बलिदान सर्वेश्वरा मुठीच्या सागरा मानून गेला राधा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे असो मोघाळ भावानी बहिणीनो आज आम्ही त्रिएक देवाचो वा पवित्र त्रिंदादीचो उडास काढणं असे परब आज मी आचरण करता या पवित्र त्रिंदादीच्या मिस्टराचेर आम्ही दृढ पातळी दवरता कित्याक जेजूनच आमकां सांगला वांजेलिस्तांनी बरोवन घाला आणि पवित्र सभेच्या शिकोणधारांनी आमकां विवरिला देवा थंय एक जण बाप पूत आणि पवित्र आत्मो हर एक जण देव तरी तेग न्हय बगार एक देव ते मोगान एकवटान जियेत आसतना आज आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिणयेंत आमच्या पवित्र सभेंत ताका आपया आनी आमची कुटुंबां आमची पवित्र सभा मोगा बांदांत दवरूंक ताच्या लागीं आमी परतुया तर हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्या आदीं आमची सर पातकां सुखी वळखून घेवया संगता म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बेगीन सदां सांगपा बरी सगळ्या देवपुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर ज्या सरेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सास्ताच्या जिविताक पावो आमेन सर्वे सोया
देवा जर विचाराया जर पोत्रेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोटा सोनिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापूर तू बापाच्या उजव्यात पोचला आमचे जन्मे मारून घे विद्या तो विदग्ध संगाती देवा बापाचे वाहिरे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुभाविक एकलो तो ईश्वर एकलो तो परमेश्वर देवा आमच्या बापा तुझ्या खंडीत जिवितांत आम्ही भाग घेवच्याक तुवें तुझ्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारात धाडून तुजो विचित्र घुट मनशांक उगडापो केलोय खरो भावार तुवें आमकां उचारूंक दिलाय देखून सासणीक रितुवेचो प्रताप आमी गायता आनी ताचे सत्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचे एक वळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएक देवाक कलतेपणी आमी प्राणिपात करता सगळ्या काळजां तुमची महिमा वाखणटा आनी हे भजन आमचे तुमकां मानो म्हूण मागता आमच्या समयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासना निर्गमन पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान फरमायले प्रमाणे मोइजे पत्राच्यो 2 पोलयो हातीन घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो सर्वेस्पोर एका कुपांतल्यान सकला देवून ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सर्वेस्पोर म्हणलें नांव परगटलें सर्वेस्पोर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो मोइजे तक्षण धरणीर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें ताणें म्हळें सर्वेस्परा हांव तुका मानवालां जाल्यार दया करून आमचे सांगाता ये वय हो लोक उद्धारून काळजासो पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध भोगशी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर देवाचें उतर हें देवाचे वडोदकार मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक सदैव तूं तुजे महिमे वोंत पवित्र नांव मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक
मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तू तुझ्या महिमेच्या मंदिरात मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनात सदैव तू तुझ्या राज्याच्या सिंहासनार मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनात मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनात सदैव तू संदिराची गुंडाय नेसतल्या आणि कुरुबावयर बसलेल्या मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनात सदैव तू अंतराळार बसल्या मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनात मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनात मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससनात सांपावलान कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, हांव तुमकां विधेय म्हणटा, संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा, म्हज्या उल्याक पाळो दिया, एक मोनाचे जाया समाधान सोदा, तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमान करा, सोमेस्त भक्त तुमकां नमान धरतात. सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. अनंत बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा जो आसलोलो आनी जो आसतालो त्या देवा. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जवान प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणे, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मरी फाती संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. देवाचे उद्धार हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. त्रिएक देवाथे म्हज्या मोगाळे भवानी भयणीनो, आमी हर एक दीस आराम करतना आनी अखेर करतना आनी दिसा मोदेस भार पावटी आमी पवित्र कुर्साचो गुर्त काडटाम. आमच्या मागण्या वेळी, पयणा वेळी, आमच्या घरांत तशेंच शिक्षण संस्थांत, आमच्या दप्तरांत, तशेंच वावरा थळार, आमच्या आमोरे वेळार, आमच्या तेरसा वेळार,
आणि व्हडल्या अभिमानान आमी वाचच्या पवित्र पुस्तकांत ह्या पवित्र बलिदानाक हजर जाल्ल्या वेळार सैती आमी पवित्र खुर्साचो गुर्त आमी काडटा हो पवित्र खुर्साचो गुर्त भोव मानान गौरवान अभिमानान आमी काडटा तर हाचो प्रमुख उद्देश कसलो हाका दोन प्रमुख उद्देश आसात पयल्यान पयले आमच्या सोडवणेचो उडास काडचो उद्देश जावन आसा आमच्या सोडवणेचो उडास करून देवा बापाक देवा पुताक देवा पवित्र आत्म्याक आमी मान करता आराधन भेटयता त्या देखून आमी म्हणटा भगेन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले म्हण दुसरो उद्देश जावन आसा आमी पवित्र त्रिनादीचो उडास काडटा म्हणलो असो उद्देश त्या देखून आमी म्हणटा न्ही महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कित्याक ह्या तेगांक आमी मान बागयता मोगाच्यान आमच्या भावार्थाचें पयलें आनी मुळावें सत देव एकलो ताचे थंय तेग जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आनी सामान्य जावन देव बाप रचनेचो वावर करता देव पूत सोडवणेचो वावर करता आनी देव पवित्र आत्मो आमकां सर्वांक पवित्र करचो वावर करता हे आमी जाणाव ह्या त्रिएक देवाक समजूंक वा शांतीसीम त्रिनादीक आमी वळखूंक ह्या मनशा सैमान जायत्या फावटी इल्ले कस लागतले इल्ले ससाऱ्याचे न्हय म्हूण आमकां समजतलें पूण मोगाच्यान जाल्यार आमकां मनशा राजावांचो उजवाड आमी काणगे येते ह्या मनशा राजावांचो उजवाड प्रत्येक जावन दोग उल्लेखन अशें म्हणटात तुमी आयकूंक पुरो आनी शतमानांनी आमी तांचो उडास काडटा नावार्दीक विज्ञानी सायंटिस्ट थॉमस आल्वा एडिसन तो म्हणटा उदक तें कितें म्हण आमकां कळना सबार रितीन तरावळ रितीन उदकाचो आमी वापर करता आनी कॅमिस्ट्रींत रसायनशास्त्र म्हणटा ताका ताचेंच एक सूत्र आसा H2O म्हूण हें आमकां समजता गे आमकां कळीत ना जाल्यार आमी हर एका घडये आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हें उदक आमी वापरता इलेक्ट्रिसिटी तुमी पळयतात आनी वीज सकत आसा जाल्यार उजवाड आमकां मेळटा कारखाने चलतात आनी आमचो विविध गरजो ह्या वीज शक्तींत आमकां फावो जाल्यात ते पळयता जाणा जाता पूण ते कितें म्हण आपडलें आमकां समजता कितें गे म्हण पूण अशेंच मोगाच्यान TV काणगे बिया मोबायल जावं दी वा लॅपटॉप जावं दी ताचो वापर करता पूण तें साजें फंक्शनींग तें कशें चलता म्हणलें भोवशें आमकां आटापूंक जावचें ना दुसरो व्यक्ती आसा दोतोर हेनरी मॉरिस तो म्हणटा आख्खो वो विश्व युनिवर्स म्हणटा आमी पवित्र त्रिनादीची दैवीक मांडावळ थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा अपुर्वेचें चिंताप ह्या जाणाऱ्याचें ह्या दोतोराचें तो म्हणटा ह्या युनिवर्सांतल्यो म्हणजे ह्या विश्वांतल्यो वस्तू जीव आसात निर्जीव आसात आनी हो भोव सूक्ष्म आनी आचो आमी म्हणटा अणू वो एटम्स त्यो एटम्सां हांव रचीत केला तर जाल्यार हर एका अणूंत हर एका एटमांत प्रोटॉन न्यूट्रॉन आनी इलेक्ट्रॉन ते आमी जाणा जाता पवित्र त्रिनादीची दैवीक मांडावळ अशी आमकां पळोवंक मेळटा जर जाल्यार तो मुंदारून तो सांगता सगळ्या विश्वांतल्या वा युनिवर्सांतल्या सर वस्तूंत 3 संगती आटापल्यात खंय
पदार्थ, अंतराळ, वेळ, मॅटर, स्पेस अँड टायम. वच तो पदार्थ म्हणलो आमी पळयता तांतूय 3 संगती, वस्त, सखत आनी चलन. अंतराळ वा स्पेस म्हणटा तांतूय आमकां मेळच्यो 3 संगती, रुंदाय, लांबाय आनी दिघाय. तशेंच वेळ हातूंय 3 संगती पळयल्यो जाल्यार काल, आज आनी फाल्यां अशें आमच्यो ह्यो सर वस्तू अख्खो विश्व युनिवर्स दैवीक मांडावळीन पवित्र त्रिनादीचो जावन आसा म्हूण हे आमकां समजयतात जाल्यार बोळशा हे मनशां राजांव आमकां कुमो करता. मोगाळ भावा आनी भयणीनो, त्रिएक देवाची वळख आमकां पवित्र पुस्तका सयती आमकां मेळटा. ती मोटव्यान तुमकां सांगून जाल्यार पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळयता मोइजे आनी इस्रायल लोकांक सरेस्पोर देव म्हणटा आपूण सदां काळ जियोचो, सदां काळ तुमचे लागीं आसचो आनी सदां काळ तुमचे पासत वावरचो आनी तुमच्या मोगान भरलेलो म्हूण तो आमकां कळीत करता. नव्या सोल्ल्यांत आयच्या सुवार्थेन प्रत्येक जावन आमी पळयता भारी अमूल्य ती उतरां. जुआंवच्या 3ऱ्या अध्यायांत 16वी वळ म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें वोपून दिलो. जुआंवच्या 1ल्या अध्यायांत 18वी वळ म्हणटा कोणेय देवाक केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्याच एकल्याच पुताने बापाची आमकां सर्वांक वळख करून दिला. तितलेंच न्ही, जुआंवचो 10वो अध्याय 30 वळ म्हणटा हांव आनी बाप एक जावन आसा. ताका पुरक जावन जुआंवचो 14 अध्याय 11वी वळ म्हणटा हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा. आनी ह्या बापा आनी पुता थावन उब जाल्लो तो पाराकलीत पवित्र आत्मो हाचे विशयांत उल्लेख केल्लो आमी पळयता. जुआंवच्या 14व्या अध्यायांत 16 वळे उपरांत म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार जावन धाडटलो आनी तो सदां काळ तुमचे सवय आसतलो. आनी प्रत्येक जावन आयचें हे 2रे वाचा साम पावलान तें बरयल्ल्यांत तांतूं आमी पळयता सोम्या जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय म्हण हेच उतारे आमी हरियका मिसादी ते थंयसर याजक लोकांक उद्देशन दिवन स्वागत येवकार मागता. आनी हे आमी परत उच्चार करता त्याच त्रिएक देवाक आमच्या त्या सांतसेम त्रिनादीक आमी आराधन भेटयता. मोगाच्या न्हू आज आमी आचरण करची परब त्रिएक देवाची म्हळ्यार एक मोगाचें आनी एकवटाचें फेस्त आनी आमचो देव कुटुंबान जियेता आनी आमकांय तो मोगा बांदाच्या कुटुंबां जिवयताक आपण दिता आमी म्हूण समजून घेवचें. कुटुंबांतल्या आवय बापय आनी भुरगीं, पती पत्नीण आनी भुरगीं आनी त्रिएक देवाच्या आदर्श काल जिवंक आपण आसा म्हूण आमी समजून घेवया. परत उडासा घडया. देव बाप आमचो न्ही जावन रचनेच्या कामान सदांच मेतेर जाता आनी देव पूत जेजू क्रिस्त सोडोवण्याच्या वावरांत मेतेर जावन आसा. देव पवित्र आत्मो आमकां सदांच पवित्र करच्या वावरांत मेतेर जाला जाल्यार ह्या तेगा जाणांचो वावर वेगवेगळ्यो तरी तांचे मिसांव आनी शेवट एकच. तर आज आमच्या कुटुंबांत आमच्या पवित्र सभेंत कितले सांदे आसल्यार आमचे मिसांव आनी शेवट जारी करूंक देवा लागीं आमी मागया. तर आयच्या बलिदाना वेळार आमचो राग मोसोर हगेन द्वेश पयस कर म्हणया आनी आमकां सदांच तुज्या मोगा बानान जिवंक त्याच त्रिये देवा लागीं मागया आनी आमी सांगता म्हणया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन.
त्रिएक देवा थई आमचो भवार्थ उसार आमी म्हणया सतमंता देवाक सर्वपदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजेतल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी संभवलो अंकुआर मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताका काळकाणे कस सोसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पवित्र देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र प्रिया कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता भक्ताचे मुक्तणे कुडीचे जिवंतपण सस्तांचे जिवीत आमेन मोगाळ बाबा आनी भयणीनो आमी सर्व सगळे सांगाता मेळून आमच्या कुटुंबाक आमच्या पवित्र सभेक आमच्या समाजीक कितें गरज आसा ही सर प्रार्थना सर्गींच्या बापा वजेर विश्वासान आमी दवरुया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या आमच्या पापा साहेबाचेर आमच्या दिएसिसीच्या गवळ्याचेर सोमेश गवळी बापाचेर धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजे बेसांव घाल तांचो विश्वास तांचे मिसांव वावर पवित्र त्रिंदादेच्या स्पिरितान भरलेलो तसलो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे तबेन दिल्ल्या परजेक मोगान चलोवंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्त आनी प्रायस्त भाव भयणींक तूं सांबाळ तांणी भोगचे एकसुरपण कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या संद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभ असो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तुका समर्पीत हांव. पवित्र त्रिंदादेच्या आदर्शाखाल आवय बापेक वडिलांक मान आनी गौरव दिवंक आनी कुटुंबाचो बांद दिसपट्टे घट करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाचेर तुजे बेसांव घाल. एवकरिस्ताच्या बळान आनी पवित्र त्रिंदादेच्या सक्तेन सर कुटुंबांनी माया मोग आनी एकवट रास करून दी आनी दिसान दीस वाडोवन दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरज बसत मागया. आज अख्ख्या संवसारारे कोविड-19 कोरोना व्हायरस पिड्या निमती लोक भियाला कंगाल जाला बेगीनच ह्या पिडेत आमी आमकां परिहार मेळचे बसत ह्या पिडे खातीर रात दीस म्हूण वावर करच्या सर दोतोरांक नर्सांक पॅरामेडिकल्स स्वयंसेवकांक आनी आमच्या सर अधिकारीक देवान राखचे बसत आनी तांणी केल्ल्या सेवेक 100 वर्सां तांकां फाटी मेळचे बसत आनी सर्वांनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमी मागया. सर्गींचे बापा ही सर प्रार्थना तुजे मोगार आमी दवरता त्यात क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. Soro अर्पिता ये बापा उड्या बायना संगी बापा समर्पिता आमकांच तुका हे बापा आनीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची इकोल तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकारसी हे बापा आनीक आमची मोगान तुका आज भेटोवची इकोल तरी मोगान दिवची दयेन बापा तूं स्वीकारसी.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प दरा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागाते. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा पवित्र त्रित्रुयेच्या मानाक फावो तसली भेटवणी करूंक आमचें म्हणलेलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घालाय ती देणी ह्या वेदीचेर आमी दवरता आनी तांचे बराबर आमी तुका ओपोवन दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी सर देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेच्या महिमेक आमची संपूर्ण वाखाणी तुजे मुखार चडोवन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराते भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासू फावो. ओ कायदो नितीच आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या एकल्याच पुतानी पवित्रात्म्या बराबर तू एकच देव एकलोच सर्वेस्पर, पण तुम्ही एकच देव आसता एकच जण न्हय बगार एकाच देव सैंबाचे तेग जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे महिमेचो घोट आमी थेर भावार्थान सत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नसलेली महिमा खालतेपणी वळखाता. खऱ्या आनी शास्त्रांच्या देवा एकल्या जाणांचो विशेष गुण आनी त्या गायचे एकच सैम आनी समासारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता. हीच महिमा वाखणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एका स्थळ्यान तुजें कीर्तन निरंतरी गायतात. दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे. सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे ओ सर्गी दुखाचे. बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यांक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कस स्मरण सुचोवपाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासन तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातसताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या असे सांग दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी खराराचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पसत आणि समेत मनशा मसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात. भारताचो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो गुंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे पुकार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका भेटयता आणि तुझी कूड रगत सेवतला समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे प्रितमेचेर उस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास करे आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिच्या पती सांगाती भगवान धर्म दत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वांची कुटुंबां त्रिएक देवा बरी एकवटान मोगा बांदात सदांच एकुडले जावंक आतां विश्वासपणी सोम्यान शिकिल्ल्या मागण्या बराबर आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळ्यात पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मगजो गुरजोन एकामेकाक शांती आमी दिवया. देवाची शैली संसाराची बापार देवे आमची घापूक देवाची शैली संसाराची बापार देवे देवाचे
माफ काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया देवा बापा आणि देवा पवित्र आत्म्या समेत आसो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यात आमी सहभागी सोम्या तुवें म्हजे रितीन म्हाका फबना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ मोगाळा जेजू तुम भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमीन तुका हांव भुकेला कुर्बे जरी खावतानेला स्वादिके गोड आकाशेला देण्याक तुज्या दादोस जाला काळजादार मोजे उघडला येण्याक तुज्या राखून लावला जगत्रेला मोगा किरण ताचे पंखा ये जेजू तू ये काळ सांभोजा घे म्हाका तू घे Jesu tu ye kal sampuja ge maka tu ye go panduja प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां दादोशी केल्याय आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां भरल्याय ह्या सर्गींच्या पोशणाचे गटायेन जेजू सवे पवित्र आत्म्या वरवीं सगळ्या आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी तुमकां तेगाय जाणांक आमी सदांच महिमा दिवंक पावूं हे देणे आमकां फावो कर आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवीधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मी वेठावा ही तुझी गाथा उपकारांक सर तुझ्या अर्घा दिताव वाटेन तुझे चलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुझो काजो आधार मागता घटाय सोडून सर्गी खाणान वेताव सोम्या कुर्बे कष्टा दुकान तुझे पाठील गोकार सरता उर्बे
सोम्या मी वेदाव की तुझी गाताव उपकारांसर तुझ्या अर्घाविधाव वाटे तुझे सोलो मोगाम तुझ्या राहो संदेश तुझो गाजो आधार मागता मोघाल पुत्रा सोभे आंकवार मोरी आशीर्वादी आमका बघेवून पुरुषाचे पुरवेन योरोमका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.